गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या चित्रशाळांनी फाटले कितलेशेच दीस जाले गणपतीच्यो मुर्त्यो आकार घेतात। पेडण्या म्हालांतलो मुर्तीकार विष्णू च्यारी फाटली 15 वर्सां जाली चिकण मातयेपासून आकर्षक गणपतीच्यो मुर्त्यो तयार करता। ताच्या चित्रशाळेंत गणपती, नाग तशेंच कृष्णाच्यो ल्हान मुर्ती दिसून येता। गोंयांत येवपी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्त्यांक लागून थळाव्या मुर्तीकारांचेर परिणाम जाता अशें मुर्तीकार विष्णू च्यारी सांगता। म्हाका जाली 15 वर्सां जाली। सुरवातीक खंय शिक्षण घेतले तुम्ही मूर्ती करपाचे? मामागेर घेतलेले कामोर्ली। आणि सुरवातीक कितले गणपती केल्यात? सुरवातीक आमी आमचे 10-12 गणपती आहेत। आता आमचे 100 गणपती जातात। 100 सगळे मातयेचे गणपती? सगळे मातयेचे। आता हे आमचे जेंका मातयेचे गणपती जाय ना ते आमचेच कडेन येतात। मातयेचे दवरतात। परिणाम म्हणजे कशें आमकां जाय तसो आमचो बिझनेस वाडोवंक मेळना प्लास्टरचे गणपती मार्केटात आसले कारणान। म्हणजे आम्ही जर बिझनेस वाडयतले वरसभर जर काम करतले जाल्यार ते आम्ही करू शकना। 3 महिन्याच्या कामाचेर आमकां अवलंबून रावचें पडटा, बाकी काय। आणि कितें करता तुम्ही मागीर? आम्ही आता पहिले मेकॅनिक काम करया। हांव सध्या तशें काय काम धंदा माझा असं बारीक बारीक आसता। पण गणपतीची देणगी मेळटा ना 200 रुपयान गेल्या वर्सा मेळ्ळ्या ती मेळटा। मातये खातीर मशिनरी बी मशिनां ना मशीन ना हांवें स्वता घेतलेलें मशीन। 4 वर्सां जालीं म्हाज्याकडे। मुर्ती करपाक हे आमचे मित्र मंडळी असतात, म्हणजे साचे काडप, पेंट मारप, हेच ते म्हणजे बारीक बारीक मदतीक असतात सर। म्हणजे घडवणारो असो कोण ना, म्हणजे जोडपी काम एकटोच करता। तुम्ही एकटेच करतात? दिसाक 3 मूर्ती काडटा हांव तशें। दिसाक 3 मूर्ती? तरी सुरुवात सकाळी केन्नापासून करता? सकाळी आम्ही कसे रात्री उशिरापर्यंत रावता आम्ही 2:30 पर्यंत वगैरे, आणि सकाळी आम्ही 9-10-11 पर्यंत काम चालू होता। परत घराकडे काम आटपून येता। जे चिकण मातीपासून मूर्ती तयार करपी विष्णू च्यारी हांच्या गणपतीच्या चित्रशाळेत असतात ते फाटली 20 वर्सां सावन फक्त चिकण मातीपासून मूर्त्यो कशे बरे करप ते आपल्या ग्राहकांक अर्थात गणेश भक्तांक बरे दिसतले कशे, सुबक कशे दिसतले हाचो ते विचार करतात आणि ते चिकण मातीपासून मूर्ती तयार करतात। 150 किंवा 200 पेक्षा जास्त मूर्त्यो ते आपल्या चित्रशाळेत करत असतात। जितले गोंयान घरां आसा आणि घरा कणकणी जे गणपती पुजतात त्या सगळ्या घरांनी फक्त मातीचे मूर्त्यो पावयतले आणि त्या नजरेतून जर नवीन कलाकार घडयतले जाल्यार हे जे जाणकार कलाकार असतात त्या कलाकारांक प्रोत्साहन दिवपाची गरज आसा आणि त्या नजरेतून सरकारने पावलां उचलून हे गणपती करचे अशी आम्ही या माध्यमांतल्यान मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर।